पळयात मोरजे मधल्या वाड्यावयल्या व्हाळाची परिस्थिती। काय हॉटेल व्यावसायिकांनी हॉटेलाचे घाणयारे उदक व्हाळात सोडिल्ल्यान वाठारात घाणी पडल्यात। ह्या प्रकाराक लागून थळावे लोक बरेच तिडकल्यात। लोकांच्यो हळशिकेच्यो घाणी आमी कित्याक म्हूण घेवचे म्हूण तांचो प्रश्न। जाल्यार हे विशीं जेन्ना हॉटेलाच्या मॅनेजराक विचारले तेन्ना घाणयारे उदक व्हाळात वता हे आपल्याक कांयच खबर ना अशें तो म्हणटा। कंप्लेन आमी सांगताले पण आमी पंचायतीक सांगले हेका आमी ताका काल सांगले की कोण करता काय म्हणून पळयले वासान रावंक जायना जालें आमकां थंयसर। आनी हे लोकांची घाणी आमी सोदपाचे रे खंयचे लोक येयले न्ही बरोबर हॉटेलां बांदतात ते तांकां हें करून पंचायतीन खरी एक्शन घेवंक जाय खरी म्हणजे को पता ही नहीं इधर निकल रहा है। आप तो मैनेजर है ना? मैं अभी 8 दिन ही हुआ। 8 दिन हुआ, उससे पहले कौन था? उसके पहले वैभव साहू करके था। आपने बोला नहीं ओनर को? मेरे को इन्होंने बताया तो अभी तो मैं इसलिए मैंने इधर के इधर मेंटेनेंस वाले को फोन कर दिया। हाँ वो क्या बोलता है मेंटेनेंस वाला? उनको मराठी में बात हुआ मेंटेनेंस बोलता है स्विमिंग पूल का पानी है, बोलता है स्विमिंग पूल का पानी छोड़ने के लिए इतना वो स्विमिंग पूल का भी यहाँ नहीं, वो दुर्गंधी आया ना, वो घाण आती नहीं, बास नहीं आता है, फिर ये स्विमिंग पूल आने से ही आ जाए। हाँ फिर मजगती हो प्रकार जेन्ना थळाव्या सरपंचाच्या कानार पडलो तेन्ना सोमारा येवन तांणी ह्या वाठाराची पळोवणी केली। ह्या प्रकाराविशीं आपूण प्रदूषण नियंत्रण मंडळाक पत्र बरयतलो आणि कायदेशीर कारवाई करतलो अशें सरपंच मुकेश गडेकर हांणी सांगले। सगळ्यात पयलीं सगळ्या हॉटेल मालकांनी म्हाका दिसता ही हॉटेलाची सिवरेज हे हांगासर एक बरें हॉटेल आहा पूण हेची आमी कारवाई फाल्यां आयज हॉलिडे आसल्या कारणान फाल्यां करता। पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाकूय हे लेटर काडटा आनी ताका तेजेर कितें आहा ती कारवाई कायदेशीर करतले आमी सध्या मोरजे मदला वाडो ह्या वाठारात आसा आणि ह्या वाठारात एक पोय आणि व्हाळ आसा। ह्या व्हाळाच्या सभोवताली मोठ्या प्रमाणात दुर्गंधी पसरल्याचे चित्र दिसान येता। ह्या व्हाळात जायत्या जाणांनी घरचे किंवा हॉटेल व्यवसायाचे जे सांडपाणी असता, जे दुर्गंधीमय पाणी उदक ह्या आतूर सोडलेले आसा आणि त्या खातीर हो व्हाळ दुर्गंधीमय जाल्लो आसा। त्यामुळे आरोग्याची काळजी आणि एखादी समस्या निर्माण जावपाची शक्यता आसा। ह्या वाठारात आता सरपंच मुकेश गडेकर हांणी भेट दिवन आयज नातालाच्या निमतान सुटी असल्या कारणान फाल्यां ते हेल्थ डिपार्टमेंटाक कळीत करतले आणि त्या उपरांत ह्या हॉटेलांची जी कशी ह्या पद्दतीन कारवाई करतले हे फुडें ठरयतले। हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर।